मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयच्या दोतोर आनी नर्सीची सुरक्षा आनी प्रतिश्ठा राखपाक सरकार समर्थ. वाडयतले गोंयच्या भलायकी मळार सेवा दिवपी दोतोर नर्सीची सुरक्षा वेवस्था. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचे रेजिडेंट डॉक्टराच्या प्रतिनिधी मंडळाक आश्वासन. इबाडल्या केपेचे 38 वर्सांचे सरकारी इमारतीची भलायकी. मामलेदार कचेरीतले अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांच्या जीवाक धोको. वेगीच जाग्यार घालात इमारत, मागला थळाव्यांनी. दिवचलचो अंतर्गत रस्तो भल्ला खड्ड्यांनी. फक्त पॅच मारून करतात तात्पुरती तजवीज. पालिका म्हणतात चवथी आदी PWD घालतली रस्ते जाग्यार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचले कडेन सरकार सदांच आड नदर करत आयला अशें थळाव्या कडल्यान आयकुपाक मेळटा. दिवचलचो मुखेल रस्तो तातूंत तथ्य आशिल्ल्याची गवाय दिता. बस स्टँड, बाजार, शाळा, स्कूल, कोर्ट अशा साबार गजालींक जोडपी रस्तो सद्याक खड्डेमय जाला. फक्त पॅच वर्क केला. डांबरीकरण जावपाचें आसा. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. आता चतुर्थी येवपाची जाली आनी तुवें पळयतात की बिचोलचो जो रस्तो आसा मेन इंटरनल रोड म्हणजे तो PWDक लागता. आनी तो रोड म्हणजे बस स्टँडा कडल्यान ग्रावंड तसोच फुडें तो आर्गा मेरेन वता. आनी थंयसर खुबशे पोर्ट हॉल्स डेवलप जाल्लेले आसा आनी खुबसो त्रास हो लोकांक जाता थंयसर. आनी सगळी धूळ जी आसा ती सगळे कडेन पसरलेली आसा. त्याच जाग्यार एक कोर्टूय आसा, बँक आसा, स्कूल आसा, तशेंच मेन मार्केट आसा. आनी मेन जे पार्किंग जाता बिचोलचे ते त्याच रस्त्यार जाता जे लोक मार्केटान येतात तांकां. आतां चतुर्थी येवपाची जाली आनी आजून पर्यंत थंयसर मुन्सिपाल्टीन तात्पुरते अशे गुणे घालून ते पॅक केल्ले. पूण आतां परत थंयसर सामकी धूळ जाल्लेली आसा आनी लोकांक खुबसो त्रास हांगा जाता. आमी जेन्ना चेअरपर्सनाक विचारलें तेन्ना ताणें म्हटलें की हो जो रोड आसा तो PWDक लागता, तांच्यांनी करपाक जाय आसलो पूण आजून पर्यंत त्यांनी करूंक ना. तांचो फॉलोअप चालू आसा पण ते करतले अशें तांच्यांनी चतुर्थी पयलीं करतले अशें सांगलां. पूण आतां पळोवया की चतुर्थी पयलीं लोकांक हो रस्तो सारको मेळटलो काय ना. आनी थंयसर आतां ट्रॅफिकूय वाडटलें कित्याक फेस्टिवल आसल्या कारणान खुबशे लोक बाजारान येतात. तशेंच पार्किंगूय थंय जातली. ह्या वेळार धूळ जी जाता ती कमी जातली काय ना हें पळोवपाक जाय. कित्याक तर आतां थोडे पॅच वर्क करून ते रोड सारको करपाचे आनी तेज्या उपरांतूच वॉट मिक्स करतले अशें PWDन चेअरपर्सनाक सांगलां. अशें चेअरपर्सनान आमकां सांगलां. पूण आतां पळोवया केन्ना हो रस्तो सारको जाता. ते JEE कडेन उलयलां हांव मयेकार्णी कडेन की तिणें सांगलां ऑलमोस्ट आतां जातलो म्हणून टेंडर बीन जावपाचो आसा. त्या पयलीं तिणें सांगलां की आमी झॅड पॅचर घालून जे कितें पोर्ट होल्स आहा ते येत्या 4 दिसान आमी कंप्लीट करून दिता म्हणून सांगलां तिणें. न्ही मुन्सिपाल्टीन कितें केल्लें बी थंयसर आमी हे लॉबर घालून आमी काडटाले हे करताले सर. कित्याक आतां मॉन्सून सिजन जो आसा अजून पर्यंत सोंपूंक ना. त्या खातीर कितें म्हणजे लोकांक प्रॉब्लम जाता कशें कितें तुमी हे करता? सद्या हे घातलां लॉबर घातलां आमी पूण आतां ते 4 दिसान ते झॅड पॅचर येता म्हणून सांगता न्हू मशीन तितून ती काडून दिता म्हणून सांगलां. बिफोर चतुर्थी आतां 4 दिसा भितर काडून दिता म्हणून सांगलां. तुमी फॉलोअप करता चालू आसा फॉलोअप. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि भक्तीपय बाळगी. गोंयच्या दोतोर आनी नर्सीक भिवपाची गरज ना. तांची सुरक्षा आनी प्रतिश्ठा राखपाक आमी समर्थ आसात. गोंयच्या भलायकी मळार सेवा दिवपी दोतोर नर्सिंग सुरक्षा वेवस्था वाडयतले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. कलकत्ता उत्तराखंडात लेडी डॉक्टर नर्सींचेर बलात्कार आणि उपरांत खुनाच्यो घडणुको घडल्या उपरांत देशभर खवदळ जाला. दोतोर नर्सींनी खर निषेध केलो. गोंयांतय GARD म्हटल्यार गोंय असोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्सच्या प्रतिनिधी मंडळान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक निवेदन भेटोवन सुरक्षेची मागणी केली.
we will verify and guard committee submit our list of all the things in our GMC campus in and around for the safety of all the women of the healthcare workers and for our safety. गोंयांत चालू आशिल्लें निशेध आंदोलन केन्ना सोंपयतले ताची घोशणा आयज करतले अशें गोंय असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट्स डॉक्टर्साच्या प्रतिनिधी मंडळान सांगले. आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक निवेदन भेटयल्या उपरांत राणेन दोतोरांचे सुरक्षे विशीं तांकां आश्वासत केलें. For us, here with the Dean, Dr. Bandekar, myself, and the government of Goa, we are totally with the Guard Association. They have given us a list of several issues pertaining to the type of security that is required. Doctor relationship officers, so one of the doctors will be identified in the next 2 days. Apart from that, त्यांचे security and CCTV सगळीकडे जे लागता आणि त्याच बरोबर जे कितें तांकां दिसता की जाय आणि they have identified, guard has already identified. I am going to be putting this, writing to them and giving them an official commitment that we will be putting this up to the Chief Minister and then also to the Cabinet for discussion, so that these issues which they are all basic issues, there nothing much is required here. But wherever they require, the lady doctor safety is prime for the state of Goa. Me, not only as being a health minister, but also being a minister for women and child, it is important for us to see that women's safety is something that is utmost important to the government and priority of the government. The guard organizing this executive committee आमच्या honorable minister regarding their demands as to what they want as far as the security of the doctors in Goa Medical College is concerned. तांच्यांनी आज आपले एक लेटर हाडला आणि ते सराक दिला आणि हे आमची चूक जाणा बसल्या गार्डाचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स तातूंत तांच्यांनी आपले सगळे डिमांड्स बरयल्यात आणि ते सराक मेळ्ळ्या आणि ही मिटींग आशिल्ली टू सी हाव क्विकली अँड हाव फास्ट वी कॅन फुलफील द डिमांड्स. अकॉर्डिंगली आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान तांकां प्रॉमीस दिल्या आणि सांगला तांचे जे डिमांड्स आसा ते फुलफील जाले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केपेचे मामलेदार कचेरी आशिल्ले बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स करूंक नाशिल्ल्यान इमारतीची भलायकी इबाडपाक लागल्या. 38 वर्सां आदली ही इमारतीचे प्लास्टरिंग वॉटरप्रूफिंग करात. भितर काम करपी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचो जीव धोक्यात घाली नाकात, केपेकारांनी मागला. केपेची मामलेदार ऑफिस आशिल्ली बिल्डिंग कड्डम जाल्या. मामलेदाराक मेळपाक येवपी लोक जंय बसतात थंय तकलेर स्लॅबाचे कोपचे निखाळ्यात. जायते कडेन दुरुस्तीची गरज उप्रासल्या. आदलो सरपंच जोसेफ वाज आनी थळावो समाज वावुरपी आझीम शेखान हे इमारतीचे सुरक्षे विशीं चिंता उक्तायल्या. पळयात. आमची बिल्डिंग पळय 1986-87 तेन्ना जेन्ना सोशल फिल्डां भितर सरलोलो तेन्ना वैकुंठ देसाय आमचो आमदार आनी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्री आशिल्लो. तेन्ना आमची ऑफिस सब रजिस्टर भाटा कोणा घरां आशिल्ली. मामलेदार ऑफिस म्युन्सिपालिटीच्या सायडीक आशिल्ली आनी एक ऑफिस एग्रीकल्चर पिंपळ कडेन आशिल्ली. आमी अशेंच वैकुंठ देसाय हांवें म्हणलें, हांव तेगेलो सारको बरो सपोर्टर आशिल्लो, तो म्हाका घेवन भोंवतालो दिसभर खंय तरी हांगा ती वचपाक बीन जाय जाल्यार. आयज हांवें सर म्हणलें आमची ऑफिस कडेन हांगा थंय आसा आनी एक कलेक्टरेट आनी बिल्डींग हाडी आसली ऑफिसे कडेन. ओके म्हणलें आनी रोखडें एक्वायर केलें आनी बिल्डींग हाडली. 1988 बिल्डींग जाली, कळ्ळें, ऑफिसाची बिल्डींग जाली आनी सगळी ऑफिसां हांगा शिफ्ट जाल्यो. आतां नियरली म्हाका दिसता 35 वर्सां मायज जाली हे बिल्डींगेक आनी तेन्नाचें कन्स्ट्रक्शन म्हूण 35 वर्सां बिल्डींग आयली. बांदली न्ही जाल्यार म्हाका दिसता 10 वर्सां सुद्दां येवना. पूण काम कितें हांगा ते मेंटेनन्स जावपाक जाय आशिल्लें, मेंटेनन्स जावना. ह्या बिल्डिंगेचें मेंटेनन्स कांयच जावना. बेश्टे पेंट एकदां मारलेलो म्हाका खबर आसा. हांव 1987 टू टील टुडे ह्या आतां बिल्डिंगेक हांव येताच. आज पर्यंत हांव येता, तेन्ना येतालो, आजूय पण येता. पूण बिल्डींग बरी बांदलेली, सगळी ऑफिस आमी हांगा हाडल्यो त्या टायमार. आनीक आतां मेंटेनन्स ना. तेजी लोकांक बिकॉन सगळें गळोन लोकांक सगळें पिरियड जाला, कळमेला. ते केन्नाय स्टाफाचेर आमचे गव्हर्मेंट पळय एम्प्लॉयज आसा तेंचेर सुद्दां ते कुडके पडपाची पॉसिबिलिटी आसा. 38 इयर्स जाली ह्या बिल्डिंगेक, कळ्ळें न्ही. सो हेचे 15 वर्सां पयलीं मेंटेनन्स करपाक जाय आशिल्लें. बिल्डींग म्हणल्यार कितें मेंटेनन्स करपाक जाय. ती पयलींची म्हणून इतली वर्सां आयली. आतां जर बांदलेलें जाल्यार 10 वर्सां म्हाका दिसता कसली परिस्थिती जाता आशिल्ली. तर हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आनी आमच्या ऑथॉरिटी कडेन मातशी ही बिल्डींग मेंटेन करची, ताका वॉटरप्रूफींग करचें, प्लास्टर करचें, इतलें म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. सांगपाक चुरचूर दिसता म्हाका सरकाराचेर. सरकारान आमचे बरे अधिकारी आसात आनी सरकार चलोवपी बरे हुशार लोक आसात.
पूण ही परिस्थिती तर पळयत जाल्यार आज हांव हिंगा मामलादार ऑफिसाच्या मुखार आसा. हें बिल्डींग कांय वर्सां पयलीं काडलें. अरे हे बिल्डिंगाचें तेका कोणाक पडूनच गेलें ना, हेची मेंटेनन्स जायना. अरे नवी बांदचे पयलें जे आहा तें सारकें करात. ह्या बिल्डिंगान जे काम करपी लोक आसात ते आमचे सेवक आसात, ते बरे ऑफिसर आसात. जरी तर ह्या बिल्डिंगाचो मेंटेनन्स तर जायना, जे बांदलेली आहा ती इमारत आहा ते सारखे ना. फाल्यां तर ते बिल्डींग कोलॅप्स जालें जाल्यार ते अधिकारी जे काम करपी आहा ते आमचे सेवक आहा तेंचेर मरण येतलें. आनी जे रेकॉर्ड आमचे पळय तेंच्या ऑफिसान आहा तें बिगडटलें, तें पेड्डेर जातलें. हेचेर विचार करपाचो गरज आसा. ह्या हे अवस्थे करचे पयलीं म्हाका दिसता सरकारान जे बरे लोक थिंग आसा, मुख्यमंत्री हुशार म्हणटा आनीक जे हेरूय लोक उलयता की ह्या सरकारान जे पळय मिनिस्टर लोक आसात आनी जे जे अधिकारी आसात ते बरे विचाराचे आहा म्हणटा. पूण हेजेर विचार करपाक म्हजी मागणी आहा तेंकडे पयलीं वस्तू ज्यो बांदलेल्यो आहा तेची मेंटेनन्साची गरज आहा ते पयले सारकी करा, तेजेर लक्ष करा आनी मागीर नवे वस्तू बांदपाचे वाटेक लागा. आतां पुलीस स्टेशन बांदपाची गरज आसा, पूण केपेंच्या लोकांक खबर आहा कितली त्रास जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी संगीता ओली. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नागेश बांदोड्या 7 दिसांच्या सप्तकाक मंगळारच्यान सुरवात जाल्या. आयज दनपार सावन सुरू जाल्ल्या सप्तकात 7 दीस वेगवेगळ्या वाड्यांचे पार पळोवपाक मेळटले. सप्तकाक दिंडी आनी चित्ररथ पळोवपाक मेळटले. पळोवया कांय उमेदीचे खीण. महालक्ष्मी माता की जय. आज आमचे नागेश महारुद्र संस्थानान 72वो सार्वजनिक भजनी सप्ताहाचो 12 वाजता प्रारंभ जाला. आज नागेश महारुद्र परिसरात एक आनंदमय वातावरणाचो हो पयलो दीस. अशे 7 दीस हे गजबजून प्रचंड लोकांची गर्दी, भाविकांची गर्दी अशे करून लोक नागेश महारुद्राचे दर्शन तशेंच सप्ताक सहभागी जातले. आनी 7य दीस एक कशे वतले हे लोकांक कांयच खबर ना. आनी ह्या परिसरान एक जो आनंदमय वातावरण सुरू जाता पळय ते 7 दीस जाले जाल्यार तांकां दिसना की काबार जाता कशें. तांकां दिसता की अशेंच परत परत हे 7 दीस येवचे. तेन्ना हांव नागेश महारुद्र संस्थान तर्फे कमिटीचो अध्यक्ष हे नात्यान ह्या सगळे परिसरांतल्या लोकांक हार्दिक शुभेच्छा सार्वजनीक सभेन. आनी तांकां नागेश महारुद्राचो आशिर्वाद लाभो, तांकां दीर्घायुष्य लाभो आनी तांच्या सगळ्यांची भरभराट जावची ही हांव ईश्वर चरणी प्रार्थना. 7 दीस पार आसता ग. 7 दीस वेगळे वेगळे पार आसता, वेगळे वेगळे वाड्याचे पार आसता आनी ते दिंडीच्या रुपान हांगा भितर सरता. वेगळे वेगळे चित्ररथ येता, वेगळे वेगळे चित्ररथ आसता. तो मागीर मंदिरान भितर एका परिसरान भितर सरता दिंडी. आनी एक मंदिराचो 7 दीस एक वेगळेच वातावरण हांगा निर्माण जाता. आनी अख्खे गोंयचे न्ही, गोंयचे नियर बाय आमचे कर्नाटका, महाराष्ट्रा तेय लोक श्रावण महिना आयलो ही आमची संस्कृती गोंयकारांची आमकां दिसून येता. आनी हो श्रावण म्हयन्यांत विविध सण बंद गोंयांत देवदेवतांच्या धोरणांनी साजरे करतात. जगभरात लोक हे सण साजरे करतात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या अद्भुत महान प्रख्यात देवस्थान ह्या देवस्थानाची विविध कार्यक्रम आणि ही 1-2 वर्सांची परंपरा ना जाल्यार उरले 100 वर्सांची परंपरा.
गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. उंजिरा युनायटेड क्लबान पिडाडिगल स्पोर्ट्स क्लबाक 7-0 अशा गोल फरकान हारयलो. बेतोडा युनायटेड सेंट एलेक्स चर्च ग्राउंडार जाल्ले हे सर्तीत उंजिरा युनायटेड क्लबान 9A सायड फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. उंजिरी युनायटेडान खेळाच्या सगळ्या विभागांनी पिडाडिगल SCक हारावन खेळाच्या पहिल्या सत्रात 3 आणि खेळाच्या दुसऱ्या सत्रात 4 गोल केले. उंजिरी युनायटेडान खेळाच्या 7वें आणि 44वें मिनटाक रॉजविन डायेसान 2 गोल केले, जाल्यार खेळाच्या 30वें आणि 45वें मिनटाक वेल्ड्रॉय आंताओ उपरांत डॅनियल मिनेझिस, फ्लॉयड आंताओ आणि फ्लॉयड लुईस हाणेन खेळाच्या 25वें, 50वें आणि 95व्या मिनटाक स्कोरशीटात आपली नावां जोडली. पिडाडिगल स्पोर्ट्स क्लबान अंतर उणें करपाचो खूब यत्न केलो, पूण सगळे यत्न फुकट गेले. उंजिरी युनायटेडाचो रॉजविन डायस हो मॅन ऑफ द मॅच जालो. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, समृता खणगांवकर आणि मुझेफ शेख. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत व्हडा प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान खुबशा वाठारांनी हलक्या ते मध्यम पावसाची नोंद जाल्या. ह्या वाठारांत वीज पडपा सयत वादळी वाऱ्याची शक्यताय आशिल्ल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या म्हालांनी अलर्ट दवरला. सप्तकाच्या शेवटाक येल्लो अलर्ट जारी केला. सध्या बांगलादेशाचेर केंद्रीत आशिल्लो उण्या दाबाचो वाठार वायव्य वाटेन वचपाची शक्यताय आसा. ताका लागून अस्तंत बंगालच्या कांय वाठारांनी परिणाम जातलो आनी निमाणे गोंयांत हवामानात म्हत्वाचे बदल घडून येतले. मॉन्सून सक्रिय आसा. गोंयांत नैऋत्य मॉन्सून सामान्य आसलो तरी राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी कमी चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडूं येता. फुडल्या सप्तकात तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमान 30 ते 31 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 अंश सेल्सियस मजगती उरूं येता. आर्द्रताय चड उरतली. नुस्तेमाऱ्या खातीर खाशेली शिटकावणी आसा. दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर 21 ऑगस्ट मेरेन वराक 55 किलोमीटर वेगान वादळी वारो घोळटलो. ह्या काळात नुस्तेमारी करप्यांनी ह्या वाठारांनी वचचे न्हय असो सल्लो दिला. 24 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. बंगालच्या उपसागराचे चक्रीवादळ. गोंयांत पावसाची शक्यताय. बुधवारचे तापमान 31 आणि 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक दर्यादेगेर वचचे न्हय असो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.